ब्रेस्तारा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंती निमतान माशेलांत ज्येष्ठ नागरिकांनी कार्यावळ आयोजित केली। ह्या वेळार बांदोडकरांक फुलां ओंपून कार्यावळीक सुरवात केली। तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळ जाली। आरडीएक्स गोवा खातीर माशेलांतल्यान महेंद्र गांवकर। भाऊंनी संपूर्ण गोव्याचा कायापालट केला। अशा अभिवादनाचे कर्ण होते असं व्यक्तिमत्व मी भाऊसाहेब बांदोडकर। आज सगळे बरे आसात हे पळयत जाल्यार तांकां सगळे श्रेय भाऊसाहेब बांदोडकराक वयता। ते आतां हे कितें तरी कितें कोणी कितें सांगलें जाय ताका कांय अर्थ ना। आनी जे आमकां कितें जाय उदक नासलें, रस्ते नासले, लायट नासली, त्या टायमार परिस्थिती एकदम बिकट आसली आनी अशा बिकट परिस्थितीतून आमकां कितें वयर काडलें आनी आज आमी सगळे बरे आसा। ते पळयत जाल्यार भाऊक लागून आसा। खरेंच की भाऊसाहेब शिक्षण म्हणटा पळय तें भाऊसाहेबान गोंयांत पांय घातलो येतो की आयज आमी खुबशे हे शिक्षणान फुडें पावोंक पावले। पयलें कितें करपाक जाय, शिक्षण जर घेतलो जाल्यार शिकोवपी मनीस जाय। पूण तेणें की पळयलें जे आपल्या गोंया भायर जी राज्य आशिल्ली महाराष्ट्र, कर्नाटका तेंच्यान आमकां शिकोवपा खातीर टिचर हाडले आनी तेणें आमकां गांवांनी शाळा घालून शिकोवपाक सुरवात केली। समाज सुधारक, स्वातंत्र्य प्रेमी आणि गरिबांचा कैवारी ही विशेषणं ज्यांना सामान्य लोकांनी लावली ते भाऊसाहेब बांदोडकर। लोकाभिमुख लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर। आता संजय नागपूर फार सुंदर सुरुवात करताना त्यांनी सांगितलं, समाजाचा विकास व्हायचा असेल तर आधी त्याला शिक्षण हे महत्त्वाचं। साक्षरता म्हणटा ती 90% वयर आसा। आतां काही भायले जे आयल्यात आनी हांगा स्थायीक जाल्यात एक लेबर किंवा बाकीचे तांकां ही साक्षरता अजून मेळूं ना, तितलेच पर्सेंट लोक उरल्या। पूण जे गोंयकार जे आसा गोंयकाराक जर साक्षरता आनी शिक्षण जर मेळ्ळां आसत आनी प्रत्येक गोंयकारान आज जी शिक्षणांत आनी त्याच्यात जे नांव जोडलां आसा ते फक्त त्या वेळार गोंय लिबरेट जाल्या नंतर ती भाऊसाहेबान एक चळवळ सुरू केली शिक्षणाची। त्या खातीर आज सगळी पिढी आज फुडें सरिल्ली आसा। नागरीक समितीचे रेडकार सगळे आसात, तेणी हो कार्यक्रम बरे फुडें व्हरचे आनी अशेच बरे कार्यक्रम करून ह्या वाठारांतल्या युवकांक एक वेगळें प्रोत्साहन दिवचें अशें तेंचे कडेन मागता।